सालिगांवांतल्यान गंभीर मारपेटेची केस आयल्या. ताका लागून भौशीक सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाला आनी पुलिसांच्या कारवायेक कळाव जाल्ल्याचो आरोप आसा. आयतारा सांजेच्या वेळार सालिगांव ग्रँड मोरद हांगा रावपी मंजीत महेश नायक हांणी पुलिसां कडेन औपचारीक कागाळ केल्या. तातूंत आयतारा सांजेच्या वेळार सालिगांवच्या हॉटेल एल्देया सिएस्ता लागसार व्यक्तीच्या पंगडान ताका आनी ताच्या बापायक शारिरीक अत्याचार केला. कागाळी प्रमाण रेंट बायक ह्या वेवसाया संबंदीत वाद जाले उपरांत ही घडणूक घडल्या. आरोपी लोकांनी मुठी आनी लात वापरून ताचेर आनी ताच्या बापायचेर दोगांयचेर हल्लो करून जखमी जाल्ल्याचे मंजीत नायक हांणी सांगले. ताणें फुडें आरोप केलो की हल्ल्या वेळार हल्लेखोरांनी मरणाची धमकी दिल्ल्यान घडणुकेची गंभीरताय वाडली. तशेंच ही पुराय घडणूक लागसारच्या सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जाल्या, जाका लागून म्हत्वाचे पुराय मेळूं शकता असोय दावो कागाळकारान केला. पूण दृश्य पुरावे मेळ्ळे तरी पुलिसाची कारवाय कळाव जाल्ल्याचो हुस्को तांणी उक्तायला. महेश सोमनाथ नायक, हांव रेंट बायकाचो ओनर. हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो. ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी. हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो. हांवें म्हणलें म्हाका नाका. हांव म्हणलें म्हाजो धंदो म्हाजो हांवूनच चलयतलो. ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता, थंय हांव गाडयो दिता, थंय येता दोनी किल्लोस करता, आमकां मारतात. आतां हो म्हाका मारला पळय तेंच्यांनी मुठी मारून. बाबलो केरकर, कृष्णा केरकर, दिलीप केरकर आनी राजेंद्र केरकर हेंचे हांवें कांय करूं ना, कांय ना. म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला. आनी वयता थंय झगडे करता म्हणजे आमकां मारपाक, आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना. हेजेर पुलिसान हेंचेर जायते मातशें स्ट्रिक्ट घेवचे कायदो हेजेर खाली. हांव उबो जालो, म्हाका कांयच खबरूच ना. हांव उबो राव गाडयेरूच. गाडयेर येयले तर म्हणजे मुठी मारल्यो, खोट्यो मारल्यो. आतां दोळ बी म्हाका दिसपाकूय हें जाता. आनी आतां छातयेनूय दुखोंक लागला म्हाजे. पुलीस कंप्लेंट केलाय. आतां पुलीस एक्शन कितें घेता तें म्हाका कांय खबर ना. आतां पुलिसान अजून कांय सांगूंक ना म्हाका. आतां तो म्हणटा तो आमी FIR बरयता म्हणून. अजून कांय आतां कितें करतले तें म्हाका कांय खबर ना. मेडिकलाक गेल्लो. मेडिकल प्रेशर बी वाडलेलो आहा. म्हाका सांगल्यार रेस्ट घे म्हणून. आमी रेस्ट घेतल्यार आमच्या पोटाचे भुरगे जाले कोण पळयतलो. हे तर आमकां मारतात येतना. तुमची पयली कितें पर्सनल एनिमिटी बीन? पयलीं ते तेक्यू सिस्टमाक लागून हें जाल्लेलें आनी कांय ना. आनी आमकां हें केल्लें 6:30 पयलीं आमी म्हणजे रोखडेच हांगा थंयसून आमकां मारले तेन्ना डायरेक्ट आमी हांगासर येयल्ले आनी आमकां मेडिकल करपाक 6:30 मेरेन घेवन गेल्ले. आनी मागीर डॅडीक सांगला प्रेशर डावन आहलो आनी टॅबलेटां दिल्ली. आनी म्हाका सांगलेलो GMCन घेवन. म्हाका मातशें दोळ्यान शायन कही मारता दिसना. आनी फाटल्यान म्हाजी मान ही सकयल आनीक जाय इतकी दुरता आनी सकयल हें करून आले तेन्ना दुखता म्हाका. GMCन घेवन वच म्हटलेलो. आतां 6:30 थंय कसो येयल्लो म्हाका. आतां टायम जाला 8 जावंक पावला. 8 जावपाक आतां पुलिसान अजून म्हाका GMCन थंयसून येयला डायरेक्ट हांगासर घेवन येयला आनी बसयला. कांय बरोवन सुद्दां कंप्लेंट अजून रजिस्टर करूं ना तुमची? कंप्लेंट अजून रजिस्टर करूंक ना. म्हाजें नांव मंजीत नायक. हांव रावपी ग्रँड मोरड सालिगांव. सो आतां इन्सिडंट कितें जालें, आमी कालांगूट आहले गाडी दिवपाक गेल्ले एका फ्रेंडाक, म्हणजे गॅस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले. सो म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हाका फोन मारून सांगलो की तेजे आनी एकट्या फ्रेंडाक मातशे झगडी जाता, ते लोक तुमच्या वाड्यावयले लोक येवन मारतात म्हणून. सो कितें जाल्यार मातसो प्रॉब्लम वचून पळय तेका आडय म्हणून आपूण येता म्हणून. पूण हांव फुडें गेलो. जेन्ना थंयसर पावलो ऑन द स्पॉटार पावलो तेका मारतले थंयसर, तेन्ना तो सायडीक आसलो आनी तेका विचारलें क्या हुआ, भायलो तो. तेका सांगलें कितें जालें काय म्हणून. सो तो म्हणलो मारलो म्हणून हांवें. आनी तेका विचारलें कोणी मारले यो दाखय. थोडे लोक आसले थंयसर, कोण आहले दाखय म्हणून. तितक्यान एकटो आमच्याच वाड्यावयलो आसलो थंयसर, हे कृष्णा केरकर म्हणून. सो तेणी म्हाका विचारलो तूं कित्याक येयला रे हांगासर, तुगे दादा समजता तुका? हांवें म्हटलें ना. म्हटलें आतां फ्रेंडाक मारला तेका लागून येयला म्हटलें. तुका तुजें काय प्रॉब्लम ना. मागीर तो फुडें गेलो. मागीर तितक्यान तेणी आपल्या भावाक उलो मारलो. तेजें नांव दिलीप केरकर. आनी एकलो येयलो तेजो भाव राजेंद्र केरकर. ते येयले आनी मागीर म्हाका पयलीं मारपाक स्टार्ट जाले. तितक्यान मारून म्हाका सकयल उडलो. तोंडार मुठी मारली, नाकार फाटल्यासून मुठी मारली. आनी मागीर हें जालें, बेश्टे मारीत रावले आमकां. मागीर हें करना फुडें म्हाका धांवन गेले. तितक्यान डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें. डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें. हांव अडोवपाक गेलो. मागीर म्हाका जमनीर उडयलो हेंच्यांनी. आनी खोट्यो बीन मारल्यो, पोटार खोट्यो मारल्यो, फाटीर खोट्यो मारल्यो, तकलेर फाटल्यान खोट्यो मारल्यो आनी सकयल उडयलो. खंय हो इन्सिडंट जालो एक्झॅक्ट? वो सालिगांव ग्रँड मोरड. टायम आसतलो 5:15 बीन कशी, 5:15 बीन.
टोटल थंयसर तर कितले जाण आसले ते खबर ना. ते फ्रेंडा कितले तेका हांव थंय उलोवंकच पावना. सो तो भितरच आसलो. तेका विचारतात ते आमकां मारपाक स्टार्ट केले. कोणी मारला ते बीन कांयच विचारूंक पावना तेका. नेमको रिझन कितें? नेमको रिझन सुद्दां कांयच खबर ना कितें बेश्टोच मारलो? बेश्टोच डायरेक्ट स्टार्ट केलो मारपाक. विचारता कितें जाल्लें कांय विचारूंकच पावना. आमकां मारपाक स्टार्ट केलें तेंच्यांनी कितें जाल्लें काय विचारपाक. तूं गेल्लो फ्रेंडाची झगडी सॉर्ट आउट करपाक? हांव झगडी सॉर्ट आउट करपाक म्हणजे तेका बरोच मारता. खूब जाण मेळोन मारता. तेणी हांगले 10-12 जाणी मेळोन मारतात म्हणून. सो मातसो वचोन पळय म्हणून आपूण येता म्हणून सांगलेलो. आतां तो कानोळे आसलो. तो बेगीन वच म्हणून सांगलेलो. हांव लागीं जाल्लो म्हणून. अमर नायक आणि हो माझो भाव महेश नायक. सो इन्सिडंट हो घडलो की आता ते रेंट बायक आता तुम्ही वाड्यान जे ते हे दादागिरी करून करतात पळय आणि तांकां तुम्ही इनोसंट लोकांक तुम्ही आता ते मारून करता. आमचे कडेन फुटेज सुद्दां आहा तेजी. तुमकां फुटेज आमी दितली ती. आता हांव कितें म्हणटा पुलिसान आनी अजून पासून काय एक्शन घेवंक ना. आता तेंच्यांनी कशें कितें सेटींग केलां खंयचे MLA जावं कितें जावं कसलें कितें सेटींग केलां तें आमकां काय खबर ना. अजून पासून कांयच ना. पुलीस आमकां खाली बरोवन दी आनी हें दी आनी तें दी चालू आहा. सो म्हाजें एकूच म्हणणें कितें आहा पळय तें कितें आहा तें तुमी तांकां एक न्याय दिवचो. कळ्ळें तुका? तेजेर FIR घेवची. आतां हांव नको ते FIR घेता कितें करतात नाल्यार तेंचे कायदेच आहा थंय. NC घेतली सोडले. ते हे क्रायम वाडटा पळय ह्या कारणा खातीर. तो व्हिडिओ पण तुमकां कळटलो बाबा कशें कितें दादागिरी जातात पळय ती. रेंट कार आनी हे भुरगे कोण आहात पळय थोडे प्रायवेटूय दितात तेंचे कडेन गाडयोय काय ना. आतां कोण कोणाचे दादागिरी करता ते पळोवया आतां कशें कितें ते. मग व्हिडिओचेर दिसतलें. आतां गांवचे लोक तुमी आसून गांवानूच झगडटात. हा ते गांवांतलो भुरगो मरे तो. आतां हो भायलो आतां भायलो तो आतां गांवा भायर तो येवन कोण दादागिरी करता जाल्यार कुशीन गजाल आसली. तुम्ही धंदो करता तोय धंदो करता. धंदो सगळ्यांचो एक कोणी करू शकता मरे. तुम्ही दादागिरी करून कित्याक धंदो तुमचे कडेन कापासतात ना धंदो करपाक. तर दादागिरी करून धंदो करून लोकांक मारून करून धंदो करून दाखयतात तुम्ही. कांकणां घालात दाखयता. कोणी मारला पळय सगळ्यांनी ते व्हिडिओचेर कोण दिश्टी पडटा पळय मारपी तिगूय जाण तुम्ही कांकणां घाला बायलाची घ्या आनी मागीर मारात जाल्यार म्हाका हात घालात. पळोवया मागीर. हेजेर आमकां पुलिसांनी आमकां न्याय दिवचो हेजेर. कितें तरी कित्याक फाल्यां सकाळीं मर्डरूय करूंक शकता हे इतकें जावन. हे तुमी आतां एक्शन हेजी घेवची आनी आमकां कितें तरी हें करचें आमचें सारकें. आनी सेम ते आनी एकदां तोच इन्सिडंट जाल्लो न्हू फाटीं. ते आमी तांकां म्हटलें तुमी हेर लोकांक त्रास करना. आमच्या गेस्टांक ते एकदां तेच सेम राजेंद्र केरकर ते बीन आमच्या एकदां गेस्टांक त्रास करता. आमी ताका सांगलेले तुमी हे त्रास करनाका म्हणून. तुमचो क्यू सेपरेट आहा आमचो क्यू आमी काय करूंक आमी डायरेक्ट आमच्या घरा कडसून गाडी दिल्ल्यो. सो ते म्हणटाले आमी हेच करतले झगडी करतले आमी मारतले जाय ते करतले तल्ले. आमचे कडेन ती व्हिडिओ आहा पयलींची. आमी पुलीस स्टेशनार लास्ट म्हाका दिसता ती फेब्रुवारी 2024 बीन आसतली तेन्ना बरोवन सुद्दां दिली आनी पुलिसांक आमी रिक्वेस्ट सुद्दां केली तांकां येवन कर म्हणून. पुलिसान तेन्ना कांयच एक्शन घेवंक नासली. सो आतां तेंच्यांनी येवन मारला आनी अजून चड कांय एक्शन घेनात ते. आनी एक कितें तेजो भावोजी पुलीस भयणी पुलीस भाचे पुलीस एका दुसरे स्वाती तेंचो MLA सगळे आहा ते प्रेशराचेर हे सगळे झगडे करतात म्हणून आमकां लोकांक मारतात. हे आतां कोणी MLA पंचायत कोणी तरी हे एक्शन तेजेर घेवची सारकी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.